नमस्कार. पळया प्राईम खबरो. दीपक ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाची तयारी. अनंत शेठ आणि निलेश काब्राल नवीन मंत्री. दिल्ली सावन प्रेशर आयिल्ल्यान सुदिनाची खाती शाबूत. जेम्स मॅकलंगाची जाग ना. क्रायम ब्रांच आता अटक वॉरंट काडपाच्या तयारीत. गरज पडल्यार रेड कॉर्नर नोटीस. मॅकलंग नासतना केस फुडें वचप कठीण. सरकाराच्या कसिनो धोरणाचेर गोंयभरच्यान खर प्रतिक्रिया. असल्या मंत्र्यांचेर थुकपाची पासून इत्सा ना. सतीश सोनकाची टिका. जेन नेक्स्ट आंदोलनाच्या तयारीत. सरकार राज्याची आर्थिक परिस्थिती हाताळपाक फेल. केगाच्या रिपोर्टात सरकाराचो कारभार उक्ताडार. लोकांक नाका आसतना मरिना कित्याक? काँग्रेसीचे प्रश्न. आणि गोंयांतल्या मुस्लिमांचो कब्रस्तानाचो प्रश्न बेगीनूच तडीक लावपाचे मुख्यमंत्र्याचे उतर. मुसलमान भावांचे सगळे शिक्षणीक संस्थांक जाय तो आदार. खबर विस्तारान. मोगोचो अध्यक्ष आणि सरकारांतलो सहकार मंत्री दीपक ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाचें निश्चित जालां. मात सुदीन ढवळीकाराच्या PWD आणि येरादारी ह्या दोन्ही गळगंज खात्यांक हात लावचो न्हय म्हूण सध्या दिल्ली सावन प्रेशर आसा. नितीन गडकरी गोंयांत आयलो तेन्ना सुदिनाचे PWD खातें साल्वार जालें म्हणूनय बोवाळ पडला. अनंत शेठ आणि निलेश काब्राल हे नवीन मंत्री आसतले. दीपकाच्या जाग्यार अनंत जाल्यार मिकीच्या जाग्यार काब्राल अशी मांडणी सध्या चल्ल्या. सोपूतविधी फुडल्या सप्तकात जातलो. गोंय मंत्रिमंडळात महत्वाचे फेरबदल जातले. फकत रिकामी जागा भरपूच न्हय तर आनीक एक जागा रिकामी करून थंय नव्या मंत्र्याक बसोवपाची सरकाराची तयारी चल्ल्या. खासा गोपांतल्यान प्रुडंटाक मेळ्ळ्या ती म्हायती अशी. पयलो बदल, दीपक ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडटले. दुसरो बदल, दीपकाच्या जाग्यार अनंत शेठाक मंत्री करतले. तिसरो बदल, मिकीच्या रिकामे सुवातेर निलेश काब्रालाक मंत्रीपद. चौथो बदल, अलिना साल्ढानाचे रानां आनी पर्यावरण खातें काडटले. पांचवो बदल, विष्णू वाघ जावंक शकता उपसभापती. ह्याच बरोबर सगळ्या मंत्र्यांच्या ल्हानसान खात्यांत बदल जातले. म्हत्वाच्या खात्याक सध्या हात लावचे नात. दीपकाक काडून सुदिनाची पाकां कापपाची तयारी सरकारान केल्ली. मात नितीन गडकरीचे गोंय भेटी उपरांत वारे वेगळे दिकेन व्हांवपाक लागले. प्रुडंटाक कळ्ळां ते अशें. सुदिनाचे PWD खात्याक हात लावचो न्हय म्हूण दिल्ली सावन प्रेशर. नितीन गडकरी गोंयांत येवन वतकच सुदिनाचे PWD शाबूत. भाजपाच्या कांय वरिश्ठ फुडाऱ्यांक मोगो वांगडा युती तुटिल्ली नाका. गोंयच्या कांय आमदारांक मोगो वांगडा युती उरिल्ली नाका. सध्या फकत दीपकाचेर हावळ. सुदीन साल्वार. हेच वांगडा सरकाराच्या 3 महामंडळाच्या अध्यक्षांचोय कार्यकाळ सोंपता. तातूंतले एक अध्यक्षपद कुंकळेचो आमदार राजन नायकाक वतले. तांणी मोहिना खातीर SGPDAचेर उदक सोडिल्ले. अनंत शेठ मंत्री जातकच मनीस संसाधन महामंडळाचे अध्यक्षपदूय रिते उरतले. प्रुडंटाच्या म्हायती प्रमाण दोनूय नव्या मंत्र्यांचो शपथविधी 5 नाजाल्यार 6 सप्टेंबराक जावपाची शक्यताय आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. लुई बर्जर कंपनीचो आदलो आशिया मुखेली जेम्स मॅकलुंग क्रायम ब्रांचीच्या हाताक लागना. समन्साचो वेळ सोंपल्या उपरांत आता जेम्स मॅकलुंगा आड वॉरंट काडपा खातीर क्रायम ब्रांच कोर्टांत वचूंक शकता. अमेरिकन कोर्टात जेम्स मॅकलुंगान दिल्ल्या जबानेंतल्यान जायका लांच प्रकरण भायर सरिल्लें. तो हाताक लागले शिवाय केस मुखार वचप कठीण म्हणून इंटरपोला वरवीं रेड कॉर्नर नोटीस पासून काडपाची पुलिशेन तयारी दवरल्या. जायका लाच प्रकरणात मुखेल भूमिका आशिल्लो लुई बर्जर कंपनीचो आदलो आशिया मुखेली जेम्स मॅकलुंग क्रायम ब्रांची मुखार आयिल्लो ना. क्रायम ब्रांचीन लुई बर्जर कंपनीच्या न्यू जर्सींतल्या हेडक्वॉर्टरात धरून 3 सुवातींचेर जेम्स मॅकलुंगाक समन्स धाडिल्लो. आयज मेरेन क्रायम ब्रांचीक जेम्स मॅकलुंगा कडच्यान कसलीच जाप आयिल्ली ना आनी समन्साचो वेळ काबार जायत आयला. गोवा पुलिसांच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक दिल्ले म्हायती प्रमाण मॅकलुंगाचो ताबो घेवपा खातीर पुलीस सगळे शक्य ते मार्ग वापरतले. जायका केशीत जेम्स मॅकलुंग म्हत्वाचो.
समन्साचो वेळ सोंपल्या उपरांत पुलीस खंय पणजे सत्र न्यायालयांत मेकलुंगा आड अटक वॉरंट काडपा खातीर विनवणी करतले म्हूण पुलीस अधिकारी सांगतात. वॉरंट काडले उपरांत क्रायम ब्रांच सीबीआयक संपर्क करून मेकलुंगाक अटक करपा खातीर रेड कॉर्नर नोटीस काडची म्हूण यत्न करतले. ह्यो सगळ्यो कायदेशीर गजाली तडीक लावपाक सुमार म्हयनो वतलो. जायका प्रकल्पा खातीर गोंयच्या मंत्र्याक लाच दिल्या म्हूण जेम्स मेकलुंग अमेरिकन कोर्टा मुखार दोशी थारला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कॅसिनोंच्या परवान्यांची मुजत वाडोवन सरकारान गोंयच्या बायला भयणींक रक्षाबंधनाची बेस बरी भेट दिल्या अशी खर आनी उपहासात्मक टिका एक्टिव्हिस्ट सतीश सोनकान सरकाराचेर केल्या. विरोधात आसतना बीजेपी कॅसिनो आड बोवाळ मारताली. आता बीजेपी कितें करता काय म्हणून सोनकान प्रस्न केला. कॅसिनो माफिया सरकार चलोवपाक लागल्यात. कॅसिनोंचेर 2500 गोंयकार भुरगे काम करतात. ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाक जेन नेक्स्टाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन आव्हान दिलां. कॅसिनोक मार्च मेरेन परवाने दिवपाच्या निर्णयाचेर राजकीय आनी समाजीक मळावेल्यान खर टिका जावपाक लागल्या. Extension of renewal licenses is BJP government's Raksha Bandhan gift to the sisters of Goa in order to spoil their lives and their samsars. It is a most shameless and brazen act. My reaction is, I feel like spitting on these ministers and cabinet who have taken this decision, but the only reason I won't do it because it would be an insult to my spit. तितली पासून तांची लायकी ना तांच्या तोंडार थुकपाची इतली. Today you have given an extension to these casinos, to their licenses. Tomorrow the people of Goa, when the elections come, they will not give you any extension. पयात सीएम मुख्यमंत्र्यांचो वक्तव्य केला की 2,500 भुरग्यांनी रिटर्न दिला बी म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज करता, ओपन चॅलेंज. ताणें प्रत्येक लिस्ट दिवचे कितले लोकल जे आमचे गोंयचे भुरगे ते लिस्टान आनी कितल्या लोकांनी सायन मारला हे पब्लीक करचे. 2,500 आसात, तातूंत कितले नेपाली आहात, कितले नॉर्थ इस्टातले आहात हे ताणें सांगचे. कारण आमी काल सुत्रां कडल्यान म्हायती काडली की बोटार जी बोट आहा, दोन्ही बोट, हाजे बोटींचेर खंय HR मॅनेजर गेलो, भुरग्यां कडेन ब्लँक पेपर दिले, नांव आनी सायन मारपा लायले. कित्याक काय म्हणून भुरग्यांनी विचारलें जाल्यार म्हणपाले डायरेक्टरान सांगला म्हणून. कॅसिनोचे डायरेक्टर जे माफिया आसा, ज्यांचे मायनिंगेन इन्व्हेस्टमेंट आहा, तांचे अहवालाच्या थ्रू पयशे इन्व्हेस्ट जाता, हे लोक सरकार चलोवंक लागला. ही अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आहा. आतां लोकांक घुसपावपाक ताणें प्रश्न मांडलो की मांदोवींतल्यान काडटा आमी शापोरा, सांकवाली बाकीचे कडेन दवरता म्हणून. पूण हर एक जाग्यांतल्यान लोकांचो आवाज उठून आयला की आमकां कजिनो नाका. पयलीं रिवर्स सालान आशिल्ले तेन्ना नाका म्हणलें, पणजेच्या लोकांक म्हणलें मांडोवी नाका, शापोराच्या लोकांक म्हणलें नाका, सांकवालच्या लोकांक नाका म्हणलें. वतात ही लोकांनी कजिनो नाका म्हूण सांगला. आमची डिमांड आसा की जे अमेंडमेंट आहा केला, जे कायद्यान तेणी बदल हाडला की कजिनो हाडपाचे, ते अमेंडमेंट काडपाचे, कजिनोच नाका. सरकार कॅसिनो बंद करपाक कांयच करचे ना. आता गोंयकारांनी एकठांय येवन कॅसिनो आड आवाज काडपाक रस्त्यार देवपाक जाय असो दुर्गादास कामतीन उलो मारला. आज हांव लोकांक अपील करता, लोकांनी आज उठपाची गरज आहा. जशे शापोरा ते 800 लोक उठिल्ले, हांव आमचे पणजेकार भावां कडेन मागता, उठात, आमी लढो दिवया. आमी आहात, लेट अस, आमदारांनी ते ताजे मंडळी आहा थंय दवरून न्ही, लेट अस फायट दिस आउट अँड सी दॅट कॅसिनोज आर मूव्ड इनटू द ऑफशोर. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.